वाट बरयणार रोशो बचपे. 60 वर्सांची प्राय. 35 वर्सां गल्फांत घोळोवन गांवाक पावलो तो. निवृत्ते उपरांत एक सुशेग आनी सुखाची जिणी सारची आशा आनी हक्क ताचेंय जावन आशिल्लें. तशें जाल्ल्यान दुबळिकायेच्या त्या काळार गल्फांत वचून फकत 2 वर्सांनी गादे हितलाच्या मदगांत आशिल्ल्या घराक आदेवस मागून सदांनीत देवोंक आनी सोडूंक त्या म्हाताऱ्या प्रायर आपल्या आनाक आनी मांयक मजबूर करचे घाटयेक आनी पुरो म्हणून वयर एका इस्कळ जाग्यार घर बांदिल्लें ह्यास जेरीन. शिकाप 10वी तरी शिकचीच्याची उर्बा धाकटेराकी लजेक घालचेच आसली. तशें जाल्ल्यान आरबी गांवांत आनी रेवेंत तिनच्यांची मनां जिखिल्लीं ओडवीक ताची. पयशे कमायले म्हणलो हंकार नासता कुटुंबाच्यांक, शेजाऱ्यांक, गरजेवंतांक, पिडेस्तांक, इगर्जेक, संघ संस्थाक कुमके रुपार, दानी रुपार आपणाचो हात लांब केल्लें विशाळ काळीज ताचें. जशें जेजू गेल्ले वाटेर हारीहारींनी लोक पाटलाव करून वेतालो तशें जेरी गांवाक येतालो तेन्ना ताका मेळूंक येवच्या ताच्या इश्टांची, कुटुंबाची, वळखीच्यांची, गरजेवंताची खेट एके रितीची भरोवन गेल्लीच म्हूण ताचे मलगडे भयणीन आनी मोगाच्या बोव थोड्यांनी उडास दवरला शिवाय ताच्या घराक येवचे वाटेक मात्र ती कितली भरोवन गेल्ली म्हणलें नक्की उडास. जशें गल्फांत आसतना मनीस दादोशी आसता, खावन जेवन फुगता, तशेंच दाटी मोटी आशिल्ली वाट. जेरी गांवाक येवन रावतस तीय ताचे बरीच बागोवन गेली, बारीक जाली. जशें बायले भुरग्यांनी जेरीचीं पासां केलीं तशेंच ते वाटेक खोरी पिकासां पडलीं. भोंवतणी पागोर उबे जाले. घरांत येवन शांती समाधानान जियेवया म्हणल्या जेरीक घराक येवंक सारकी वाट ना म्हणलें सदांनीत खरांदायेचें जालें आनी तो विरार जालो. हें कशें घडलें? गादे पेचायकन जिवान सकसूंच्या त्या काळार त्या हितलांत क्रिस्तांव अक्रिस्तांव म्हणून 10 जाणांचे गादे एकाच जाग्यार मेरो दाखोवन भात पिकयताले. ताच्या भायर त्या एकऱ्या गांठल्या सुवातेर रानच रान आनी त्या राना मदें चिमणेच्या उजवाडान जियेवचीं कश्टीं घरां. 11 जाणां भुरग्यां पैकी जेरी 9वो तरी त्या कुटुंबाक नवो उजवाड फांकयल्लो एक मेसिया. घाटी आखेर जावचे तुदयेर जेरीन गल्फाक वचून 2 वर्सांनी एक जागो घेतलो आनी एक घर बांदलें. त्या जाग्यातावन इगर्ज चड पयस नासली आनी वाट 12 फीट रुंदायेची जावन खंयच्याय रगड्या विनय रास करताली. पूण समस्स उदेलो 2 वर्सां आदीं जेन्ना तें रान कोणाच्या हातीं आशिल्लें ताणें तें बिल्डराक विकलें, गुडे दोंगर कोसलावन एक समान केले आनी सरकारी दस्तावेजां तयार करून एक विस्तार नक्षा फुडें हाडली आनी तातूंत जेरीच्या घराक येवची वाट 12 फुटींतावन फकत पांय वाटेच्या 3 फुटींक कातरली. जेरी सरकारी दफ्तरांनी उरडालो, वकिलाक पयशे उडयले, हेळिल्ल्या व्यक्तीतावन नक्षा तब्दील करून पळयली. विगाराक भेटलो तरी कितेंच फायदो ना जालो. भावंडांनी विविंगड घर केल्ल्यान कोणायकी हें रटावळ्यांत आसक्त ना जाली. तशें जाल्ल्यान जेरी अर्दे वाटेरच शिरकालो. माय सरिल्ल्या वेळार तेच वाटेन तिचें मोर्न इगर्जेक व्हरतना जसो काळीज बरोवन रडलो गी तशेंच परत रडया म्हणली ताळणी ताका आयली तरी ताणें ताकाच सांबाळन ते घडयेतावन मना भितरच रडोंक सुरू केलें. फाटल्या 1 वर्सातावन तो आतां अशेंच इल्लें इल्लें म्हणून मना भितरच रडोन कांगाल जाला. ताच्या बदनार बेजाराय आनी सलवनीचनीश येता. घरचे वाटे वरवीं जेरी सलवालो म्हूण गांवच्यांक कळीत आसल्यारय आतां ताच्या खंती दुखांक जायतीं कारणां दिसतात. इंजिनियर शिकिल्लो पूत बरे जोडयेर मुंबयत वस्ती करता जाल्ल्यान बायल भुरग्यांनी गांवांतल्या घराची आशा सांडल्या आनी तीं
मुंबय शाराकच वर्गाल्यान. भावंडांपैकी तेगा अंतरल्यान आनी बाकीचीं तांच्या घरांनी आपापली वाट आपणाक म्हणल्या चिंतपान जिनी सरतात. तशें जेरी ह्या घरा एकसुरो जाला. मालगडें घर आनीकी हितलां मोदें तशेंच आसल्यार तें घर यादी शिवाय बाकी हेर रितींनी कोसलोन पडलां म्हणयेत. विपर्यास म्हळ्यार नव्या नक्षा प्रमाणें आदी आसली घाटी मायाक जावन आदल्या घराची वाटच बंद जाल्या. देखून जेरीन ते वाटे संगी येदोळूच राज्यसंधान करून जालां. 2 वर्सां उतरलीं. घराक एक वाट करिचें म्हणल्या झुजाक देंवल्या उपरांत जेरीस एक राय आनी जेरीस एक शिपाया बरी आपणाच्या बोळा सवय आपणाचें तांगचें तितलें बोळकें दाखोवंक लागलो. गल्फांत आसतना सर्ताव हर एकल्याक आसची ती इल्लें इल्लें शेकची सवय जेरीक वेडकोर घालूंक लागली. ताच्या घरची वाट ताका आपले जिणयेच्या अखेरीचे वाटे बरी दिसूंक लागली. देखून हे वाटेर तो लगताना पडताना ताका कोणेच ना जालें. ताच्या घरा मुखलें रान आनी गुडे लेवेल केल्ल्यान जेरीचें घर आतां वयर उबार दोंगरार आसले बरी दिसतालें. देखून 3 फिटीचे ताचे वाटेक घरा वसाचे तर मेटां दवरिचें पडलीं. रातीच्या काळोखांत कांय चड उणें घडना जावच्याक मेटांची एके कुशीक खांबेपूर्ण आदार दिवचो पडलो. आनी एके कुशीन दोरो आसलो तरी तो येदोळूच पडोवंक ताचे दीस राखतालो. एका काळार हेच वाटेन सायकलां, बायकां, कारां, टेम्पे, लॉरी कसलेच अडचणेविणे घरा पावतलीं तर आतां तेच वाटेक मेटां करून ताका खरच येवचें बरी करिचें पडलें. दीस धांवले. सुक्या तनार एक आंकरी फुटली. 25 सेंट्स जाग्याच्या घरा मुखार आसलो जागो JCB हाडून लेवेल करून फातर बांदून पंक्ते रुपार 3 गुंवड्यांचो रस्तो केलो तर घराक वाट जातली म्हूण त्या गांवच्या ग्रेस्त मनीस बाल्तजाराच्या शिफारसान ताच्या वळखीच्या एका इजनेरान सलाह दिली तितलीच जेरी पाटी मुखार पळयनासतना कार्याक देवलो. JCB हाडयली, फातर हाडयले, इजनेराक मुंगड दिले, गल्फांतान उरोवन कितें हाडलें तें सक्कड वाटेक घालें. घरा मुखली सुवात JCBन कोसलायली. सुवात कोसलयली मात्रणी ते सुवाते संगी त्या आंगणांत जाल्लीं काजारां, सोबानां, पार्ट्यो, नास, पोदां, संतोस सक्कड मातये समान जालीं. सकयल धांवन पयले पंक्तेचे फातर बांदून हाडले. इल्ली लांब तरी घराक एक वाट जाली म्हूण जेरी संतोसलो तितलोच पावसाचें येणें जालें आनी तो शिरांतरांनी वाडलो. उदकाचो लोट आयलो आनी फातर कोसळ्ळे. माती कोसळ्ळी आनी ती वाळून गेली. जें कोणें तें मुखलें रान खाण घेवन लेवेल केल्लें ताणें जेरीक ताची धमकी दिली. देखून जेरीन सर्तीक कामेल्यांक लागून त्या जाग्या वयली माती काडयली. पावस उणो जावन आयलो पूण जेरीचो हुरूप उणो जावंक ना. परत वाट करचे मिनातेर तो पडलो. लाखांनी खर्चाले, हात उदारे पडले. मुंबयतावन पुतान इल्ले पयशे धाडले तरी वाटेची उर्बा ताका सुरवेरस नातली जाल्ल्यान ताणें बाकीच्या खर्चा मुखार हात बांदले. जेरीन ताचें भांगार विकलें, ताच्यो बँक FD मोडल्यो, म्युच्युअल फंडांतले पयशे काडले. जेरीच्या हातांतले सक्कड काबार जावन येताना ताच्या घरची वाट तयार जावन ताका ताच्या घरा आपयताली. जेरी खुशी जालो. आपल्या घराक अखेरीक तरी वाट तयार जाली म्हूण नाचलो, उडलो, सोऱ्यान नालो, एकलोच संभ्रमूंक लागलो. तो वाट चडूंक लागलो. पयली गुंडी जावन दुसरे गुंडेक येताना आदल्यो यादी ताका फाटीं व्हरूंक लागल्यो. माय आनाचो उगडास दसूंक लागलो. बायले भुरग्यांचो सांडून गेल्लो सांगात सतवंक लागलो. देखून ते वाटेर तो करशेलो, सुस्कारलो, थकलो आनी अखेरीक बोबाटून रडूंक लागलो. देवाक सोडल्यार खंयच्याय नर मनशाक तें आयकलें ना. देखून जेरीक अखेरीक देवानच सांगात दिलो. ते अर्दे वाटेर तावन देवान ताका उखलून व्हेलो.
अखेरीक तरी तेच वाटेतावन जेरी ताच्या घरा पावलो.